योकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. डीपीआराक केंद्रान मान्यताय दिल्या उपरांत कळसा बांडुरा प्रकल्प चालीक लायतले, सांगता कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री. म्हादय प्रस्नाचेर केंद्रान निर्णय घेतल्या उपरांत गोंय सरकाराचेर पेटले फारार. पेडणे टॅक्सीकारांच्यो मागण्यो जाता तितले बेगीन पुराय जायना जाल्यार रस्त्यार देंवन सरकारा आड वचपाक फाटी ना, सांगले पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान. वागातोर सनबर्न ईडीएम फेस्टिवलाच्या वाठारात अंजुना पुलिसांनी धरले 18 मोबायल चोरांचो गट. 15 आरोपी महाराष्ट्रातले जाल्यार एक कर्नाटकातलो. पुलिसांनी केले सुमार 10 लाख रुपया मोलाचे 29 हाय एंड मोबायल जप्त. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हादय प्रस्नाचेर केंद्रान निर्णय घेतल्या उपरांत सरकाराचेर चालू आशिल्लो हल्लो अखंडपणान चालूच उरलो. डीपीआराक केंद्रान मान्यताय दिल्या उपरांत कळसा बांडुरा प्रकल्प चालीक लावपाक लागतले अशें कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बॉम्बायन जाहीर केल्या उपरांत चडश्यो गजाली उजवाडाक आयल्यो. पळयात. पर्यावरणवाद्यांनी सरकाराचेर खर टिका केली. प्रकल्पाच्या परिणामांक लागून मांडवी न्हंयचे देगेर पर्यावरणाच्या संदर्भात गंभीर समस्या निर्माण जावंक शकतात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. पर्यावरणवादी रमेश गावसान म्हादयचेर केंद्रीय फुडारपणाक विरोध दाखोवपा खातीर सगळ्या 40 आमदारांचो राजीनामो दिवपाची मागणी केली, जाल्यार राजन केरकार आशावादी आशिल्लो. आयकात ताका. तेंच्यांनी मान्यता दिल्या, ताजेर गोवा गव्हर्मेंटाची भुमिका कितें आसपाक जाय? आता गोवा सरकारान कितें सांगलेलें आसा की तांकां जरी अहवालाक मान्यता दिली तरी तांकां बंधनां घातलेलीं आसा की तुमी केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्रालय आसा त्यांचो ना हरकत दाखलो घेवपाक जाय. त्या शिवाय हो सगळो वाठार जो आसा तो इको सेन्सिटीव एरियान येता, रिजर्व फॉरेस्ट आसा, वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा. ताका लागून कर्नाटकाक नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ यांची परवानगी घेवप गरज आसा आनी त्याच्या खातीर जे ना हरकत दाखले आसा ते तांकां दिवचे न्हू म्हणून आमी बेगोबेग पत्र बरयताले अशें गोंय सरकारान थारायलेलें आसा. पूण निवडणुका सद्या लागीं पावलेले आसा आनी कर्नाटकांतली निवडणूक भारतीय जनता पक्षाक जिखपाची आसा. त्या पार्श्वभुमीचेर कर्नाटकाक जर आता हो अहवाल जो आसा तेची मान्यता सेंट्रल वॉटर कमिशन दिवंक शकता तर तांकां हेर परवानगी मेळपाक काय आडमेळे येवचे ना अशें म्हाका दिसता. आनी ह्या संदर्भात गोंयचो आवाज जितलो बुलंद जाता तेचेरूच हे सगळ्या गजालीचे भवितव्य आसा ते अवलंबून आसा. ती हांव गेली 5 वर्सांचे म्हणटालो केंद्र सरकार जे आसा ना ते गोंयच्या सरकाराक आयकपाचें ना, कर्नाटकाच्या बाजून सगळे निकाल दितले म्हणून ते शेवटी खरें ठरले. आणि आमच्या राजकारण्यांक खुद्द म्हणजे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि बाकीचे कॅबिनेट हांकां व्हडलेशे कन्सिडर न करता डायरेक्ट तेंच्यांनी कर्नाटकांतले मंत्री सांगतात म्हणून त्यांच्या बाजून जवळ जवळ निकाल दिल्लो आसा. आणि त्यामुळे प्रश्न असो पडटा की गोंयच्या सरकाराक, गोंयच्या लोकांक आणि गोंयचे प्रतिनिधित्व करणारे तेंची पार्टीचे मनीस आसात तांकां व्हडलीशी कांय किंमत ना म्हादयच्या संदर्भात. म्हादय ही शेवटी जाका आमी लायफलायन म्हणटात गोंयची, नॉर्थ गोवाची लायफलायन म्हणटात, ही लायफलायन आतां जवळ जवळ आतां गेल्ल्या जमा जाल्ली आसा. त्यामुळे प्रश्न आसा तो की वायल्ड लायफ सँच्युरी तेचे कितें जातलें, म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीचें कितें जातलें, 70तले लोक जे आसात न्हय तांकां पाणी पुरवठ्याच्या संदर्भात परत प्रश्न येतलो तेंचें कितें जातलें. आनी एक सांगण्या सारकी वायट गजाल दिसता ती अशी की 70चे लोक इको सेन्सिटीव झोन नाका म्हणून सांगतात पण म्हादयचेर खंयसरच आतां पर्यंत उलोवंक ना. 5 वाघ मारले गेले वाघ नाका म्हणून थंयसर, तरी आमचे थंयसरले जे प्रतिनिधी राणे आसात ना ते म्हादयचेर उलोवंक ना. म्हणजे म्हादय नासल्या जाता पण जाय इको सेन्सिटीव झोनूय नाका, खंयचेच काय नाका अशा परिस्थितीन 70चे लोक आसात. आणि त्याच्याही पुढे म्हणजे कितें आता ही घटना घडल्यानंतर यांच्याकडे आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्यांच्याकडे काय पर्याय ना. माझे स्पष्टच म्हणणे अशें आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि सबंद कॅबिनेटान हेचो निषेध म्हणून गोंयच्या लोकांचो अपमान जाला, म्हादय आमची सगळी व्हरता कर्नाटक म्हणून सरळ राजीनामो दिवन मोकळो जावपाचो आणि केंद्र सरकार दाखोवन दिवपाचें की आमी आमचे रिसोर्सीस आसात, म्हादय नदी आसा ती तिच्या फाटल्यान उबे रावतले आणि गोंयच्या लोकांच्या इच्छेच्या फाटल्यान उबे रावतले. हे दाखोवन दिवपा खातीर सरळ स्टेप डावन करप
ही सगळ्यात अतिशय महत्त्वाची गजाल. तशेंच NGO सेव म्हादय सेव गोवान मुख्यमंत्र्यांचेर हल्लो केलो आनी मुख्यमंत्र्यान दिल्ली भेट दितनाच म्हादय कर्नाटकाक विकली असो आरोप केलो. न्हंय वाटावपाचे झगड्यांत राजिनामो दिवन लोकां वांगडा उबो रावचें अशें ॲडव्होकेट हृदयनाथ शिरोडकारान मुख्यमंत्र्याक आव्हान दिलें. आयकात. आम्ही सदांच म्हणटाले म्हणजे 2019 जेन्ना आमी आंदोलन सुरू केलें सेव म्हादय सेव गोवा ह्या फ्रंटाच्या अंडर आंदोलन सुरू केलें तेन्ना आमचें सदांच म्हणणें आशिल्लें की एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन गोवा, एवरी एक्टिविस्ट इन गोवा, एवरी NGO इन गोवा हे सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा आनी एकठांय येवन आमची माय म्हादय जी आमची आवय म्हणटा आनी जाका मुख्यमंत्री आवय परस व्हड म्हणटा ती वाचोवपाची गरज आसा. हांव म्हाज्या मुख्यमंत्र्याक चॅलेंज दिता, जर कापस्ताद आसा जाल्यार ताणें फुडें सरचें, रेजिग्नेशन दिवचें आनी आमच्या बरोबर हांगा उबो रावचो. कारण जो आरोप काल विजय सरदेसायान केल्लो आसा की थंय डील जाली म्हणून, त्या डिलान कोण कोण आशिल्ले विजय बाबान तुमकां सांगला, कशा प्रकारे डील जाली तेंय सांगला. आनी हें जर खोटें आसा न्ही, आमचो प्रमोद सावंत जो आसा खूब देव मानता, तूं सांगता त्या देवा कडेन आमी येवपाक रेडी आसा. तूं यो आनी नाल्लार धरून हात सांग की गोंयचें डील तुवें करूं ना, म्हादयचें डील तुवें करूं ना. कर्नाटकान इलेक्शन्स आसा म्हणून आज तुम्ही हेजे डील केल्लें आसा, त्या बदला डिला बद्दल मेळ्ळें कितें गोंयकारांक? 90-10 जे सदां हो मुख्यमंत्री सांगता पळय तें घेवन आयला काय कितें? म्हणजे पयशे फक्त घेवन आयला कितें? म्हादय विकली आनी पयशे हाडले, 90% पयशे हाडले. हे अशा प्रकारचे सरकार जे आसा ते अशा प्रकारचे सरकार हे गोंयचे सरकार न्ही. ह्या सरकारान खास करून डॉक्टर प्रमोद सावंतान प्रूव्ह करचें पडटलें की तो खरोच त्या आवयचो पूत म्हणून, हे म्हादयचो पूत म्हणून सदांच म्हणटा पळय डॉक्टर प्रमोद सावंतान प्रूव्ह करचें पडटलें की तो आवयचो पूत म्हणून म्हादयचो, आनी त्या आवयक तेणें घाटारां धरून विकिल्ली आसा. म्हादयची राखण करपाक अपेस आयिल्ल्यान गोंय केंद्रीत क्रांतिकारी गोंयकारांनी शुक्रारा सावंत फुडारपणा खाला आशिल्ल्या सरकाराचेर खर टिका केली. आयकात. हे जे सरकार आसा, हे बीजेपी सरकार आनी आयज जे सरकार डबल इंजिनाचे गजाली करताय, डबल इंजिन न्हू, हे 4 इंजिनाचे सरकार आसा. 4 इंजिन इतल्याक लागून म्हणटा की सेंट्रलाचो एक सरकार जालो आनी नेबरिंग स्टेट जे आसा कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा ही सगळी वांगडा चलता आनी गोंयकारांक आनी गोंयांक कशें सोंपोवपाक जाय हे कारस्थान करता. जेन्नाय आमची म्हादय कर्नाटकाक वयता हेचो इतलोच मिनींग आसा की गोंयकार येता त्या वर्सांनी थेंब भर उदकाक पालिशेर जावपाचें आहा. आनी ही रियलिटी आसा. हेतून रॉकेट सायन्स अशें ना, हेतून चिंतपा सारकी गजाल ना. जे म्हादयचें उदक वयल्यान 70च्यान जे हांगा सकयल येता आनी त्या उदका पासून आमची मांडोवी रिवर आहा आनी इतले थंयसर आमचे डिपेंडन्सी आसा, इकॉलॉजिकल डिपेंडन्सी, वॉटर सेक्युरिटी आनी इकॉलॉजिकल आमचो जो बॅलन्स आसा हो सगळो जर मेंटेन जावपाक जाय जाल्यार म्हादयचो जो फ्लो आसलो तो तसोच उरपाक जाय आसलो. गोवा फॉरवर्ड सुप्रिमो विजय सरदेसायान फकत सरकार न्हय तर विरोधी पक्षांकय न्हय वाटावपाक अपेस आयलें अशी तिडक उक्तायली. कर्नाटकांत राजकीय वजन चड आसा, हातूंत दुबाव ना आनी ताका लागून गोंयाक राजकीय वर्गान हो प्रस्न सुटावो करपाची संद मेळूंक ना अशें सरदेसायान सांगलें. आयकात. म्हाका दिसता की आमदार, पॉलिटिशियन, डबल इंजीन सगळें फेल जालां. आमी पसून फेल जाले. वी एज ऑपोजिशन इवन फेल्ड टू सेव म्हादय. आमी सगळें करून कांयच जावंक ना. कर्नाटकाची मतां, कर्नाटकाचें इलेक्शन सगळ्यांक इम्पॉर्टंट. काँग्रेस पार्टीकूय इम्पॉर्टंट तें, BJPकूय इम्पॉर्टंट तें. सो म्हाका दिसना की पॉलिटिकल क्लास कॅन सेव दीस इश्यू, कॅन सेव म्हादय. सो आतां एक पिपल्स मुवमेंट जावपाची गरज आहा. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो आनी संदीप तुयेकार. म्हादय प्रस्नाचेर परत एक फावट वाद सुरू जाला. कर्नाटक सरकारान दिल्लो DPR केंद्र सरकारान मान्य केला असो बोळ सुरू आसा. सरकाराक अजून केंद्रा कडल्यान कसलीच अधिकृत सूचना मेळूंक ना. सरकारान केंद्रा कडेन परवानगी रद्द करपाची मागणी केल्या अशें WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगले. आयकात. जुवारी पुलाचें उद्घाटन करता आसतना एक सुखद अशी गजाल आशिल्ली सगळ्या गोंयकारां खातीर. आनीक त्या सुवाळ्यांत सहभागी आसतनाच आमकां एक थोडीशी वायट गजाल गोंयकारांक आयकूं आयली आनी ती म्हटल्यार म्हादय नदी संबंदी.
कर्नाटक सरकारान जो DPR दिल्लो तो DPR सेंट्रल वर्किंग वॉटर कमिशन जे आसा म्हणजे WRD डिपार्टमेंट दिल्ली ताणी ते अप्रूव केला अशें म्हणून. आतां ही गजाल जी आसा ताजो आमी निशेध करतात पयलीं म्हटल्यार, कारण हें जावंक जायनाशिल्लें. इट इज एकतर्फी वन वे म्हटल्यार जाता. कारण गोंय सरकारान म्हज्या डिपार्टमेंटान स्पेसिफिकली बरयल्लें कितेंय जर डिसिशन घेवपा जालें जर जायत, DPR जर दिलो जर जायत कर्नाटकान वगैरे, जाल्यार त्या संबंधी आमकां म्हायती दिवची, आमकां कॉन्फिडन्साक घेवचें अशें म्हणून. हें सगळें एकतर्फी केंद्र सरकारान केल्लें आसा. आमकां DPR संबंदी कांय सांगूं ना. आनीक अजून पर्यंत जो कितें निर्णय जाला तो निर्णय आमी मिडियांतल्यान आयकतात. आमकां अजून पर्यंत ताजी कॉपी ऑफिशियल कॉपी मेळूं ना. ही एक वायट गजाल, बरी प्रथा न्ही, बरी पद्दत न्ही शासनाची. आनी त्यामुळे इमिजिएटली आमी थारायल्लें आसा की हांव आमचे WRD मिनिस्टर जे आसा म्हणजे सेंट्रल वॉटर कमिशन मिनिस्टर आसा तांकां बरयतलो की जे DPR तांणी अप्रूव करपाचे डिसिशन घेतिल्लें आसा तें रिवर्ट करचें, विथड्रॉ करचें अशें म्हणून. त्या बरोबरच माननीय पंतप्रधान जे आसात तांकांय बीन हांवूय आनी आमचे CMय बरयतले की हे डिसिजन जे आसा पळय ते रिवर्ट करचें अशें म्हणून. सगळे गोमंतकांची अशी भावना आसा की म्हादई संबंधी जो निर्णय जाला तो निर्णय कायद्याक आनी कानुनाक धरून ना. तातूंत तांची जी ऑर्डर हांवें जी वयली वर पळयल्या म्हणजे ऑफिशियल ऑर्डर न्ही, अनऑफिशियल, तातूंत अशें म्हणटा की सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट डिसिजन. गोंयच्या सरकारान, आमच्या डिपार्टमेंटान आनी गोंयच्या सरकारान सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केल्लें आसा. 2018 एकदां केल्लें आसा, 2000 परत 19 केल्लें आसा आनी 2020 केल्लें आसा. अशें 3 पेटिशन जी आसात ती सुप्रीम कोर्टान आमची पेंडींग आसात. आनीक सादारणशे फाटल्या 8 म्हयन्याक 2-3 वेळा सुप्रीम कोर्टाक ही डेट आयली पूण ताजी हियरींग जावं ना. आमचे प्रयत्न आसतले की जाता तितले बेगीन ही सुप्रीम कोर्टाक हियरिंगां येवचें म्हणून. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पेडण्या टॅक्सीकारांच्यो मागण्यो पुराय जायना, सरकार तांच्यो मागण्यो पुराय करिना जाल्यार हांव रस्त्यार देंवन सरकारा आड वचपाक फाटीं रावचो ना, अशें आमदार प्रवीण आल्लेकारान पेडण्या घेतिल्ले बसके वेळार सांगले. पळयात. भायले टॅक्सीकारांनी हस्तक्षेप केल्ल्यान टॅक्सीकारांचो मुद्दो बरोच वादग्रस्त जालो. ह्या खातीर आमदार प्रवीण आल्लेकारान मंत्र्यां सयत टॅक्सीकारां बरोबर बसका घेतली. बसके वेळार सगळे टॅक्सीकार भितर येस म्हणटात पूण भायर नो म्हणटात. पेडणेकारांनी अपक्ष लोकांचे आयकून अशें करचें न्हय, सरकाराक एक तरी संद दिवची, ते भायर सरकाराच्या येवजणेचो लाव करून घेवचो असो उलो आमदार प्रवीण आल्लेकारान पेडणेकारांक मारला. आयकात. गव्हर्मेंटाच्या एगेन्स्ट वचपाक रेडी आहा. तुमी म्हयन्या भितर समज हे आमकां जाय तशें करिना जाल्यार हांव रोडार येता तेंच्या वांगडा परत. तांकां सांगलेलें आहा कित्याक तुमी आतां फाटीं रावनाकात, तुमी फुडें रावात. कित्याक ऑलरेडी हांगासर ना म्हटल्यार आयज 500 फार्मां ऑलरेडी सगल्यांनी हांगासर भरून दिल्लीं आसा. जे पळय कोण टॅक्सी आहा तेंच्यांनी भरलेले आसा आनी बाकीचे कोणाक न्यू गाडयो घेवंक जाय पळय तेंच्यांनी भरलेल्या. तरी आतां आनीक 250 आमी आनीक फार्मां छापून हाडलेल्या. त्रासान पडच्या पयलीं तुमी बरे भाशेन या. तुमच्या वांगडा हांव सदांच आसतलो. फाल्यां कितें प्रॉब्लम जाले जाल्यार हांव तुमच्या वांगडा रस्त्यार बसून येवपाक तयार आहा. टॅक्सीवाल्यांचो व्हडलो इश्यू जाल्लो. हो इश्यू ऑलरेडी आतां सॉल्व जाल्लो. कित्याक ह्या इश्यूचेर आतां खूब दीस जाले. कित्याक भायले येवन हांगासर इंटरफियरन्स जाताले. ताका लागून हांवें खुबश्यो मिटिंगी दवरल्यो हांगासरले आमच्या भावांक घेवन, टॅक्सी ड्रायव्हरांक घेवन आमच्या CMा कडेन गेलो, आमच्या ट्युरिजम आमचो रोहन कोर्टे तेजे कडेन गेलो, तशेंच आमच्या मोविन गुदिनो तेजे कडेन गेलो. हांकां सगल्यांक घेवन हांवें मिटिंगी घेतल्यो. जाल्यार मिटिंगी घेवन त्या टायमार हेंच्यांनी सगल्यांनी कितें सांगलें, भितर सांगतना हे सगळे येस म्हणटात आनी भायर येयले काय नो म्हणटात. कित्याक हांकां सगळे भडकावन घालतात. भायर जे ऑपोजिशन आहा पळय ते आमचे सगळे हांकां भडकावन घालतात. कित्याक अशें करचें न्हू म्हाका दिसता आमच्या पेडणेच्या भावांनी. कित्याक जे बारीक लोक आहा पळय ते बारीक लोक फाटीं उरतले. म्हणजे ही बरी सिस्टम एक केल्ली आहा. तेंच्यान सांगलें ही सिस्टम तुमकां समज हें एग्री जायना आनी आमी करिना हें दिसता जाल्यार आमी परत म्हयन्यान आमी मिटींग दवरया अशें हे गव्हर्मेंटान CMान सांगलेलें आहा. ते आमी एक चान्स दिवन तांकां. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. वागातोर चालू आशिल्ल्या सनबर्न EDM फेस्टिवलाच्या वाठारांत अंजुना पुलिसांनी 18 मोबायल चोरांचो गट धरलो. तातूंतले 15 आरोपी महाराष्ट्रांतले जाल्यार एक कर्नाटकांतलो. तांचे कडल्यान सुमार 10 लाख रुपया मोलाचे 29 हाय एंड मोबायल जप्त केल्यात. पळयात.
सनबनाक वचपी लोकांक लक्ष करून आशिल्ल्या मोबायल चोरपी गटाक अंजुना पुलिसांनी धरला. सनबर्न फेस्टिवलाक हो गट येतलो अशी विश्वासपत्र माहिती पुलिसांक मेळिल्ली. ते प्रमाण सादे कपडे घातिल्ले पुलीस स्थळार तैनात केल्ले. तांणी स्थळार 2 जाणांक धरले. फुडले चौकशी उपरांत पुलिसांक कलंगुटांतल्या एका हॉटेलांत व्हेले आनी थंय तांणी उरिल्ले 16 जाणांक अटक केली. तशेंच ह्या टोळयेन वापरिल्ल्यो 3 गाडयो जप्त केल्यात. आज अंजुना पुलिस स्टेशन के टीम अंडर द सुपरविजन ऑफ SDPO मापसा, जिब्बा दालवी has arrested 18 people who were actually involved in multiple mobile thefts. इससे हमने 29 मोबाइल्स रिकवर किया है जो हाई एंड मोबाइल्स है, और 3 बाइक्स भी रिकवरी है. All these 18 people have been arrested और इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन. एक्चुअली वागा के होटल में रुका था. पिछले 3 दिन से ये दे हैव इन मुंबई, दे आर इन गोवा. 2 लोगों को एक्चुअली सनबर्न की वेन्यू से पकड़ा था. तो उन लोगों से जब इंट्रोगेशन किया उन्होंने बोला कि हमारा और भी जो एसोसिएट्स है दे आर स्टेइंग इन सेपरेट होटल्स. तो फिर 2 होटलों से फिर इनके बाकी लोगों को भी हमने पकड़ा. तो कहाँ से होटल? वागा के होटल. Kalangut. Today's case was done by Anjuna Police Station. We are trying to find. We have recovered 29 mobile phones. Almost 10 lakhs 10-15 lakhs का होगा. मतलब it's like a market value के हिसाब से आप देख लो. Not all iPhones. Some majority are some are iPhones. Samsung का latest जो mobiles and जो कंपनीज का जो एक्सपेंसिव जो मोबाइल्स है वही हमने दिखाया. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसो. विसो उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भारतात शुक्रारा 243 नवे कोविड दुयेंती मेळ्ळ्या आनी फाटल्या 24 वरांत महाराष्ट्रात एकल्याक मरण आयिल्ल्याचेय नोंद जाला. सक्रिय दुयेंती 3609 जाल्यात आनी दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 0.11% नोंद जाला. पळयात. भारता वांगडा हेर कितलेशाच देशांनी चीनांतल्यान येवपी लोकांचेर निर्बंध घाल्यात. चीनात दुयेंतींनी व्हड प्रमाणात वाड जाल्या आनी दिसाळ्यांत कितलेशेच कोटी पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्याची माहिती मेळटा. मजगतीं आशियाई कितलेशाच देशांनी कोविड केशींनी भिरांकूळ वाड जाल्ली आसली तरी भारतांत केशींनी वाड जावंक ना. फाटल्या कोविड ल्हाराक लागून देशांत पुरायपणान जाल्ल्या यशस्वी कोविड डोस मोहिमेक लागून तशेंच भारतांत आशिल्ली संकरीत रोग प्रतिकार शक्त आनी फाटल्या 3 ल्हारांनी पयलींच कोरोना जाल्ल्या लोकां मदीं आशिल्ली रोग प्रतिकार शक्त ही देशांत कोविड ना वाडपाची मुखेल कारणां आसूं येता अशें तज्ञांनी सांगलां. गोंयांत नव्या वर्साक उमेदीन येवकार दिवपाची तयारी चालू आसा, जाका लागून हजारांनी पर्यटक गोंयांत दाखल जाल्यात. आनी अर्थवेवस्था चालू दवरपाच्या आशेन राज्य सरकारान कोविडा संबंधी कसलेच निर्बंध लागू करूंक नात. मात सरकारान नागरिकांक आनी पर्यटकांक मास्क घालप आनी व्हड गर्दीच्या सुवातांनी वचपाचें टाळप अशी मुळावी काळजी घेवपाचो सल्लो दिला. BF7 वेरियंट खूब संसर्गजन्य आसा अशी माहिती GMCच्या डिनान दिली. आयकात. Because BF7 is supposed to be little highly infective, which is now circulating in every country. आता सध्या तुम्ही पळयल्यार लोकांक कोणूच मास्क वापरिना आणि लग्नाय भरपूर चल्ल्यात. तुम्ही तरी जाणा कितली लग्नां चालू आसात ती, कितलीशीच पार्टीज चालू आसात. So people right now they feel that they are out of all this, but somewhere if somebody reminds you, Baba, in China cases are increasing, we should not remain negligent. We should always take precautions. कळ्ळें न्ही तुमकां. आता हे सगळे फेस्टिवल्स आनी हे चालूच आसा पळयलें न्ही. आता न्यू इयराक सुद्दां तुमकां एज ही सेड लॉट ऑफ इनफ्लो ऑफ टुरिस्ट विल बी देर, बट वी से दॅट इट इज एडवायजेबल टू वेअर अ मास्क वेन यू गो इन अ क्राउडेड प्लेस फॉर युअर पर्सनल प्रोटेक्शन. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. नवे वर्साचे सुरवेक हवामान नितळ आनी शीतळ उरतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. जाल्यार 1 तारखेक पयली तापमानात 3 डिग्रीन उणाव जातलो. पळयात.
शेनवारचे दनपारचे हवामान गरम उरपाचे असले तरी फातोडेर सांजवेळार आणि रातचे थंड उरतले. फातोडेर कांय वाठारांनी उथळ दव पडपाचो आशिल्ल्यान प्रवास करतल्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. शेनवारचे चडावत आणि उणे तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस उरतले. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. 3 तारीख मेरेन हवामान सुके. शेनवारा फातोडेर कांय वाठारांनी उथळ दव. शेनवारचे चडावत आणि उणे तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस. 3 तारखेक उण्या तापमानान 3 डिग्रीन उणाव. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.